वेर्णा पोलिसांनी फातोडेर वास्को वाठारांतल्या एका गॅस सिलिंडराच्या गोदामात धाड घालून 5 जणांक धरले। या गोदामात सिलिंडराचो घोळ चलतालो। लोकांच्या दोळ्याक पाना पुसून हे गुन्यांवकारी मशीन वापरून सिलिंडरांतल्यान एलपीजी गॅस चोरून मागीर रिते सिलिंडर भरून गिरायकांक विकताले। लोकांनी सिलिंडर वजन करून घेवचो वेर्णेच्या पीआयन मागला। ऐकात हिरू महाले। आज वेर्णा पुलिसांनी सकाळ फुडें नियरली 4 सुमार एक रेड घातली आणि फाटल्यान जो गोडाऊन दिसता ह्या गोडाऊनान सिलिंडर पिल्फरेज जाताले। सिलिंडराचे जी गॅस आहा ही एका सिलिंडरासून दुसऱ्या हातून ट्रान्सफर करताले आणि ते खंय तरी कंज्युमरांक पावताले आणि ह्याच संदर्भात नियरली 5 जाणां अरेस्ट केल्ले आसात आणि ताब्यात घेतलेले आसा। आणि हे जो गोडाऊन दिसता सिलिंडरांचो सील करपाचें काम चालू आसा आणि त्या भायर हेची कंप्लेंट भारत गॅस एकाय दितले आणि ते चॅक करतले। अशें आयकूंक येयलां की वीकली 3 नाल्यार 4 फावटी नियरली 20 सिलिंडर्स खंय तरी गॅस शिफ्ट जाताले आणि ते खंय तरी दुसरे सिलिंडर घालून ते खंय तरी कंज्युमरांक पावयताले आणि हे एक मोठी गजाल आहा जी लोकांक सिलिंडर घरांनी पावतात ते खंय तरी गॅस शॉर्टेज आसता अशी कळून येयल्लें आसा। आणि पीआयन आणि तशेंच जो ओनर आहा तेणी लोकां कडेन मागला की जेन्ना सिलिंडर घेता तेन्ना वेट करून घेवचें ना जाल्यार कितें कंप्लेंट आहा जाल्यार तेणी कंप्लेंट दिवची। आणि तेणे सांगलें की आमकां की अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock काम स्टार्ट जाता म्हणून। सो सिलिंडर भरलेले सिलिंडर दुसरे सिलिंडर आनी क्रॉसिंग करता म्हणटा आमी सकाळ आज मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock सुमार रेड कंडक्ट केली आणि 5 वर्कर्स वर एप्रिहेंडेड and they were caught red-handed. ते ट्रान्सफर क्रॉसिंग करताले भरलेले येतले एम्प्टी ट्रान्सफर करताले। How was the scene? They waited for you or they गेले थिंगासून? No, they tried to escape from the spot, but we apprehended them. आणि मग इन्क्वायरी केली कोणाकडे? इन्क्वायरी केली त्याने कळून येयलें की देसाई म्हणून एक ओनर त्या ओनराक बी आमी आपोवन हाडला थिंगाच्यान आतां ते कडेन इन्क्वायरी केली तो एग्री जाता की आपल्याचे हे म्हणटा पूण विदाउट हीज नॉलेज हे म्हणटा तो सो वी हॅव अटॅच ऑल दोज सिलिंडर्स आणि एक्शन विल बी टेकन अगेन। हाऊ मेनी सिलिंडर्स आणि कशा तरेन ते म्हणजे कितके दिसांनी मोडस ऑपरेंडी कितें आसलें? मोडस ऑपरेंडी तेंका इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कळटलें आमकां तेंचे कितें आहा सद्याचे इनिशियली ते भरलेले सिलिंडर तेंका येयलो लोड येयलो उपरांत ते एम्प्टी सिलिंडरान फील करप तेणी अराउंड 2 to 3 kg तितले हे काडप तेणी आनी दुसरे एम्प्टी सिलिंडरान भरप तेंगाचे ते बाद ते कितें करताले पळय ताचेर इन्व्हेस्टिगेशनाचेर आमकां यू विल बी इंटिमेटिंग टू भारत पेट्रोलियम ना? येस येस ऑफकोर्स। आणि लीगल प्रोसेस कितें आहा आतां सीजर जाता? भारत पेट्रोलियम तेचे ऑफिशियल्स आपयतले आमी तेंकां आनीक ते कितें ते रिस्क आहा दवरपाक लागून आमचे कडेन सो आमी तेंकां हँड ओवर करतले मागीर। लोकांनी वेट करूनच चॅक करूनच तेचे घेवपाचें अराउंड आतां ओनरान आमकां सांगलां त्या प्रमाणे अराउंड सिलिंडराचो 15.8 आणि 14.2 लिक्वीड हे आसा म्हणटा एलपीजी गॅस आसा म्हणटा तातूंत भितर। सो आतां थोड्यांच आमी चॅक केला तातूंत भितर 30 kg आहा सिलिंडर एम्प्टी सिलिंडर प्लस फिल्ड हे आहा पळय ते 30 आहा पूण थोड्या भितर 27-28 आहा तातूंत भितर। 2005 सप्टेंबर पासून स्टार्ट जाता। आय नेवर एक्सपेक्ट हांव केन्नाच चिंतूंक ना अशें जातलें म्हणून आज पर्यंत कित्याक सिन्सियरली वी आर डुईंग द बिजनेस लोकांक कित्याक इट गोज टू कस्टमर त्यामुळे आणि हे असे करीत म्हणून आय नेवर एक्सपेक्टेड। हेंच्याकडे चावी नसता गोडाऊन किपर कडेन चावी आसता हेंच्याकडे गोडाऊन किपर तांकां सकाळी ओपन करून दिता आणि डिलिव्हरी स्टार्ट जाता आणि लोकांक सांगलेले आसत लोकांनी वे करून सिलिंडर घेवपाचे म्हणून थोडे लोक वे करून घेता थोडे लोक वे करून घेना आणि तांकां टार्गेट करता ये लोक। हाँ तांकां टार्गेट करता। मेरे को बोलो भाई कि दिन को कितना आप निकालता था और हाँ नहीं दिन को मतलब रात में कितने बार निकलता था? 30 सिलेंडर डेली का टारगेट 30 का था? हाँ स्टॉक आता है तभी? हाँ तो डेली आदमी छोड़ के 2 दिन छोड़ के 1 दिन। सच बोलो तो ओनर को कुछ पता नहीं था? हाँ पता था या नहीं पता था? और कहाँ पे डालता था इसको, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किसको करता देता था ये जो भरता था नया वो किसको देता था? आप ही लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है? हाँ किसको कस्टमर को देता था? बड़ा होटल में देते थे। बड़ा होटल में? हाँ कस्टमर को नहीं। होटल में देता था? सब होटल को ही?
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.